ओके स्टार्ट करा. आम्ही सगळे CCF मेंबर्स अँड पीपल फ्रॉम कलंगूट अँड कांदोलीम आयज कानोळे पंचायतीक एक मेमोरंडम सबमीट करपाक येयल्ले आसा. हो मेमोरंडम क्लियरली म्हणटा की गेल्या 2 म्हयन्यां कोस्टल एरिया फ्रॉम सिंकेरी टू कांदोलीम जो बीच आसा जो एंटायर डिस्ट्रक्शन जाल्लेलें आसा. आमी हेचेर 5-6 कंप्लेनां केल्लेली आसा ऑलमोस्ट एक पयलीं, पूण ह्या 2 म्हयन्यांत 5 कंप्लेनां आमी फायल केल्लेली आसा. पूण आमकां तेचेर आजून पासून कांयच एक्शन अशी दिसूंक ना पंचायती कडसून किंवा जी बाकीची कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी आहा तेंचे कडसून कांय एक्शन दिसूंक ना. नाय आमच्या कंप्लेनां आमी जी ऑथॉरिटीक सबमीट केला तांचेर आमकां रिप्लायूय कांय येवंक ना. तेन्ना अशें लोकांक दिसता की हें जें डिस्ट्रक्शन म्हटल्यार हांव तुमकां सारकें सांगता, जो आमचो लिंगोड आसा पळय तो नॅचरली बायोडायवर्सिटी आसा बिचाची टू प्रोटेक्ट द इरोशन ऑफ सॉयल. हो लिंगोड सगळ्यांनी हे कोणी जागे घेतल्या, तेंच्यांनी तो लिंगोड तासून काबार केला. सँड ड्युन्स डिस्ट्रॉय केल्या. तशेंच सँड ड्यून डिस्ट्रॉय करून आमची गोल्डन व्हायट सँड जी आख्या जगाक फामाद आहा, एक कलंगूट कांदोलीम ही बीच एरिया आहा ती एकदम नितळ म्हणून ती आयज खंय ना खंय तरी काबार केल्लेली आसा. ती गोल्डन व्हायट सँड कवर करून तेची रेड मड मारलेली आसा फॉर द सेल्फ इंट्रस्ट. इतले आमी लोकल ऑथॉरिटीक आमी इतले नजरे काडून दिल्लेले आसा, पूण कांय समजना लोकल ऑथॉरिटी हाचेर एक्शन घेवपाक कित्याक फेल जाल्या पळय ती. लोकल ऑथॉरिटीची जबाबदारी आहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. त्याच्या गांवांत जर अशें कितें जाता जाल्यार तें तेंच्यांनी करून फोन करपाची तांकां ऑथॉरिटी आसा. म्हणजे खंय ना खंय लोकल ऑथॉरिटी आमची कमी पडटा आनी हे ज्यो डिस्ट्रक्शन जे जाता पळय तें आजून पासून बंद करूंक ना तांच्यांनी. नाय तांकां कितें नोटिसीस धाडूंक ना. एक शोकस नोटीस धाडली तेणेन आनी 2 इन्स्पेक्शनां केली. इट लुक्स लायक इट इज जस्ट एन आय वॉश टू द पीपल. ताचेर एक्शन आजून पासून जावंक ना. अशेंच आमी एक केस झगडलेली बॅरल यार्न ट्री क्लब, ताचेर दोगांयनी डेमोलिशन ऑर्डर काडल्या. GCZMAनूय काडल्या, लोकल ऑथॉरिटीनूय काडल्या, पूण ते डेमोलिश काय आजून पासून जावंक ना. ते एक्झिक्युशन कित्याक दिलें जाता तें आमकां समजना. वाडये मॉडेलमा प्रायवेट लिमिटेड म्हणून एक प्रोजेक्ट येता. ताजेर कितें केलां, जो पंचायतीन हांवें पयलो फाटल्या पंचायत जी कडल्यान तांकां विचारलें तेंचे कडेन फोन करून, तांच्यांनी सांगलें तो पळय रस्तो आहा तो रस्तो पंचायतीन केल्लो रस्तो. आयज तो रस्तो तेंच्यांनी गेट घालून बंद केला अँड रिस्ट्रिक्टेड द पब्लीक टू हॅव दॅट एक्सेस. वो जी वाट आसता ट्रेडिशनल एक्सेस आसता जो रस्तो पंचायतीन केला टार घालून, इट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द पंचायत. तो खंयच्याच डेव्हलपर नाल्यार खंयच्याच बिल्डरान तेणी जागो घेतलो तेणी ती वाट बंद करपाक जायना. आनी आयज तेंच्यांनी ती वाट बंद केल्या, गेट घातल्या आनी ताका लॉक मारल्या. लोकांक तेवटेन येवंक वचोंक मेळना. आमी पंचायती कडेन डिमांड केला ती गेट घातल्या ती काडची म्हणून, आनी ती आमी ह्या मेमोरंडमानूय बरयल्लें आसा. ऑथॉरिटी जी आमची कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आसा, हांव एकूच क्वेश्चन करूंक सोदता तांकां, बाबा ही ऑथॉरिटी आहा जी सेटअप केला गोवा गव्हर्मेंटान, ती खऱ्यांनीच आमचो कोस्टल झोन मॅनेज करता काय ना? कित्याक तेंच्यांनी 0 to 200 मिटर्स गेल्या कितल्याशाच म्हयन्यान गेल्या कितल्या वर्सान इतली परमिशनां दिल्या 0 to 200. इट लीड्स टू 10 meters फ्रॉम द CRZ ऑल्सो तेंच्यांनी परमिशनां दिल्या आहा टेम्पररी वुडन हार्ट्स म्हणून. पण त्याचो मिसयूज जाला. हेवी मेटल फ्रेम करून ground+1 तेंच्यांनी त्याचो मिसयूज करून ते बांदल्या. सकल कॉन्क्रीट घातल्या विच इज नॉट अलाउड एज पर द CRZ नोटिफिकेशन 2011.
हे आमी तेंचे नजरेक हाडून दिला, पण तेचेरूय आज पासून एक्शन जाल्लेली आमकां दिसना. वयल्यान कोर्टानसून तांकां सांगलें बाबा तुमी जें कितें आहा तें एप्रोप्रिएट एक्शन घेवचें म्हणून. वयल्यान तेंच्यांनी तांकां परत रिवायज प्लॅन करून लायसन्सां दिलेलीं आहा. आमकां फकत एकूच ऑप्शन उरलेलो आसा आतां, कित्याक गव्हर्मेंट कांय आयकना, ऑथॉरिटी कांय आयकना. आमची लोकल ऑथॉरिटी जाल्यार सारकीच इनकॅपेबल जाल्लेली आसा. आमच्या फुड्यान एकूच पर्याय उरलेलो आसा, तो एप्रोच टू NGT. आनी आमी थोड्या दिसांनी ते विचार करून फुडें आमी मूव करतले. एंटायर कोस्ट लायन फ्रॉम सिकेरीम टू बागा जी 0 to 200 मिटर्सांनी स्ट्रक्चर येयल्लेली आसा, ताचेर एक्शन इमिजिएट घेवची म्हणून आनी ह्यो आमी NGTन मूव करतले. हो आतां आमी मेमोरंडम पंचायतीक दिता आनी तसोच हो मेमोरंडम आमी चीफ सेक्रेटरी फॉर एनवायरमेंट एंड क्लायमेट चेंज, मेंबर सेक्रेटरी कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी, नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी, कलेक्टर एंड सरपंच ऑफ एंड सेक्रेटरी ऑफ विलेज पंचायत चांदोली हांकां आमी हो आयज मेमोरंडम सबमीट करतले. तशीच हेची एक कॉपी काडून आमी डायरेक्टर ऑफ ट्युरिजमान दितलें. कितें आतांच म्हाका कळ्ळें गेल्या फावटी तेंच्यांनी एक सर्वे केल्या आनी फ्रॉम कोस्टल ट्युरिजम प्रॉपर्टी कितली आहा ती तेंच्यांनी डिमार्केट केल्या म्हणून. जर तर ही स्ट्रक्चरां तेंचे प्रॉपर्टीन येता जाल्यार तांकांय रिक्वेस्ट करता टू युअर मिडिया की तेंच्यांनी हें परतून रिसर्वे करचें आनी जी जी स्ट्रक्चरां ट्युरिजम प्रॉपर्टीन येता ती तेंच्यांनी नोटीस तांकां सर्व करून की डॅमोलिश करपाची प्रक्रिया तेंच्यांनी चालू करची म्हणून अशें हांव तेंचे कडेन मागतां. वी आर नॉट सबमिटिंग दीस मेमोरंडम टू द विलेज पंचायत. रिक्वायर्ड युअर सपोर्ट ओवर दॅट टू record that we have submitted the memorandum to the village. Thank you very much. हांव कानोयेचो आनी CCFचो वायस प्रेसिडेंट. हांवें गेले ग्रामसभेक सोयर जाला पळय ताका हांवें खूब इश्यू काडलेले ह्या इलिगलिटीचे, पूण ही पंचायत कांयच हें करिना. म्हाका दिसता पंचायत इज रिमोट कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिशियन एंड कॅपिटलिस्ट. हांव इतलें सांगूंक सोदतां पंचायत ऑथॉरिटीक आमची, तुमी कायद्याचे गुलाम जाया, न्हू पॉलिटिशियनाचे आनी कॅपिटलिस्टांचे. आमकां आमच्या गांवकारांक वायट जाता पळय ते आमचे कानोयेन प्रोजेक्ट नाका. आतां तो मल्टी मॉडल ट्रान्सपोर्ट सर्वीस हेजें हांवें लायसन रिवोक कर म्हणून मागलेलें आनी तें रेजोल्युशन घे म्हणून सांगलेलें. तें घेतलां वो ना तें आमकां गमोंक जाय. हांवें आयकलां तुमकां ट्रेड लायसन दिलें म्हणून, पूण तें आमकां रिवोक जाल्लें जाय. तशेंच हेजेर आमचे सगळ्याचेर पंचायतीन सांगलेलें आमी रोखडेच एक्शन घेता म्हणून, आमी रोखडीच तुमकां नोटीस काडटा म्हणून. ग्रामसभेक आयज 10 दीस जाले, पूण कांयच तेणी करूंक ना अशें म्हाका दिसता. आनीकूय आतां ग्रामसभा जाल्या उपरांत वाडयेक ती गेट घातली आनी तशें खूब हें आहा. वड्डेंचो दोंगर कातरून घरां बांदता, पंचायत येता तेमकां इन्स्पेक्शन नोटीस धाडटा, पुलीस येता, पुलिसांक हाडून आमी बंद करता, पुलीस सांगता आनी पंचायतूय सांगता आमचे अशें कांय करूंक जायना, तें आमकां आयकना म्हणून. जोरी तर ते पंचायतीक आनी पुलिसांक तर आयकना आनी इल्लिगल तर हीच कामां तर चलत रावली जाल्यार आमचे गांवकारांचें आनी फुडाराक कांयच बरेंपण जावचें ना. आमचो गांव फ्रॉम बॅड टू वर्स्ट जातलो. तेन्ना आमचे पंचायती लागीं हांव रिक्वेस्ट करता ह्यो इलिगलिटीज पळय कितें चलता त्यो बंद करच्यो आनी तेणी आमच्या गांवच्या लोकां बराबर रावचें आनी आमच्या गांवच्या लोकांक सपोर्ट करचो. न्हू भायल्या कॅपिटलिस्टाक आनी न्हू आमदाराचें रिमोट कंट्रोल जावचें. आयज आमी हांगासर कांदोळे पंचायती कडल्यान उबी आसा. हांव क्लोतिल्दीश ब्रागांजा, PRO ऑफ CCF. आयज आमी हांगासर येयलेली आसा एक मेमोरंडम दिवपाक, पूण हांव नोंदरे काडूंक सोदतां. तेच्या आदी आमी 5 कंप्लेनां दिलेली आहा जे बेकायदेशीर हांगासर कन्स्ट्रक्शनां पळय चालू आसा रोडेचेर ती बंद करपाक. पूण जे पळय लोकल ऑथॉरिटीज आहा तेणींनी कांयच एक्शन घेवंक ना. म्हाका दिसता एज पर द पंचायत राज एक्ट जेन्ना पळय कंप्लेन तुजे नोंदरे काडलें तेणींनी ती मिटिंगीन घालून तेजेर शो कॉज नोटीस काडून ते स्टॉप नोटीस काडून ते बंद करूंक जाय. पूण हांगासर कळोन येता आमकां की कांयच एक्शन घेतलेलें ना म्हणून.
आनी जेन्ना आयज आमी थारायले आयज येवन हांगासर सरपंचीक मेवतले हें मेमोरेंडम दिवपाक आमकां हें वेगळेंच कळ्ळें कित्याक सरपंच इज एबसंट इन दी ऑफीस. आमकां फकत विचारूंक जाय की मुद्दम तो येनासतना रावला आमकां जबाब दिवचो पडटा म्हणून वो कितें पळय तें कित्याक तो सद्दां पंचायतीन येता. आयजूच तो एबसंट जाला म्हणून म्हाका दिसता कितें तरी तेजे बद्दल कितें तरी फिशी चल्लेलें आहा. दुसरी गजाल हे पळय कोस्टल बेल्ट आहा तो CRZान येता. आमी CRZाचेय नोंदणी काडलेले आहा हे बेकायदेशीर कामाक चालू आहा म्हणून. आतां तुमी पळोवंक वयशात जाल्यार धोडेर की पळय वायट सँड आसा थंयसर सगळे डॅब्रीज कोणाची घरांचे आनी कोणाचे मोडलेले दुर्गांचे सगळे हाडून थंयसर घातला आनी ते सगळी तांबडी माती करून सोडल्या. सो हे पळय ऑथॉरिटीज आहा CRZ ते कितें पळयता तेंच्या दोळ्यांचेर कितें कालूक येयला सारको ते म्हणटा कितें ब्रिंग इट टू आर नोटीस वी वील टेक एक्शन. वेन आर यू गोइंग टू टेक एक्शन? विलेजरांक नाका हांगासर सगळे कांदोळेचे लोक हांगासर एकठांय जाला तांकां नाका हें. आमची ही दोडा पाड घातली सारकी. हें उत्कृश्ट हाडून सोडलां आमच्या कांदोळेन तेणींनी. मागता ऑथॉरिटीज तांची जाता तितलें हें बंद करपाक आनी तेंचेर एक्शन घेवपाक. I'd like to highlight that survey number 141-1. We are the original owners and the land has never been sold, but it is occupied by the builders. And the builders have also constructed a hotel on that land illegally. And I have been told by the panchayat that to negotiate with them and settle the matter, which I am not ready to do because I have the original papers and we are the owners still. This is to let the people of Kandolin, everybody know that this is an illegal occupation. Thank you. Any local from Kandoli? PPT come here. माझें नाव विश्वास सोडकर. हांव आतां कांदोलीवाडी. आयज आमी सगळे जाण पंचायतीन येयल्या. आमचो एक इशू मांडपाक कितें जाणां एक कोण तो हॉटेल मान डेलीगल पार्टी आनी तेणी काकोल्याचें भाट घेतलां आनी ते मुनकाराक कांय करिनासतना तेणीन आमकां त्रास केला. हांवें थंयसर लिंगोट घातलेलो 3 म्हयने पयलीं हांकां कंप्लेंट दिल्ली पंचायतीक आनी गेल्या म्हयन्याक 6 तारखेर तांकां आपयले खंय आमचे विचार तेंच्यांनी कितें केलां तांकां पंचायतीन हाडून सेटलमेंट केला आपूण सेट केला आनी ते लिंगोट आतां कापला थंयसर तेजी कांय ते एक्शन घेना. घेतात म्हणटार घेयना. दुसरें आतां कितें खबर जाली आमचे पंचायत रोड केल्लो थंयसर हाडून गेट घातल्या. ते गेल्या शेनवाराक आमी कंप्लेंट दिल्ली गेल्या शेनवाराक आनी ह्या शेनवाराक तेंचेर रातची गेट घातली. आतां हांव समजना तो जर कायद्यार सारको कायदेशीर आहा जाल्यार तेणी दिसाची गेट घालूंक गेली ती रातची घालप ना. तितून तो चोर म्हणून कळटा न्हू आनी हे तांकां मेळना पंचायत ती कित्याक एक्शन घेना. आनी कंप्लेंट आमी ते येयले हांगा जाल्यार सांगता कितें जाणां आमी कांय करूंक शकना. ती गेटीक हात लायल्यार तूं पांय उदर उडयताले उडय. फोटो घे. फोटो हांव क्रिसान मातायस कॉमनवाडा कांदोलीम residents of this village. There is a saying in English, we learn by mistake and we all do mistake. Nobody has come up without doing mistake. आणि हांव म्हणटा हे पंचायतीन तर मिस्टेक केल्या
जाल्यार ती विसरोन हाच्या फुडें तरी बरो हात घालचो बऱ्या कामां. कित्याक विलेजस जावन आसा हांचे हात आनी पांय अशें म्हाज्यान म्हणूं येता. विदावट विलेजस द पंचायत कॅनॉट रन. जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना दारार येता ते वोट मागून आनी मागीर जे विलेजस कंप्लेन करता वी वील टेक एक्शन एंड नो एक्शन इज टेकन. इट्स ओन्ली रिएक्शन. अशें लोकांक फुडें येवचें पडटा. हें बंद जावपाक जाय. दॅट्स वाय आय एम सेयींग वी ऑल लर्न बाय मिस्टेक जाली जाल्यार ती जाली म्हणून विसरा. हेज्या फुडें मिस्टेक करूं नाका आनी बरें काम करूं आमचे विलेजी खातीर. इतलेंच म्हाजें सांगणें. आनी दुसरें आसा दीस इज आय एम टॉकिंग अबाउट पार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट. सेकंडली म्हटल्यार आमचे इतले गांवकार आसा यूथ आसा तांकां जॉब्स ना आनी आमचे विलेजीन इतलीं हॉटेलां आयल्या सगळे भायले कामान. ते कित्याक कोणेन कंट्रोल करूंक जाय. आमचे भुरगे बेकार भोंवता हांगा तांकां जॉब ना. दीस पंचायत सपोज टू टेक एक्शन इन ईच हॉटेल हाऊ मेनी लोकल्स आर एम्प्लॉयड. पोर म्हाज्या शॉपार येवन स्नॅक खावन चाव पिवन भायलीं हॉटेलवालींक एम्प्लॉयमेंट ती एकामेकाशीन उलयता. गोवा इज व्हेरी नायस. वी कॅन एन्जॉय आवर वर्किंग लायफ हियर बिकॉज 95% एम्प्लॉयमेंट इज वी आउटसायडर्स आनी ओन्ली 5% इज गोवन्स. तीच सांगता म्हाज्या दोळ्या मुखार. हें आयकूंक येता आमकां. This is unbelievable and this is not acceptable because I request the local authorities to find jobs for our youth first, then outsiders. This is my request and I hope some action will be taken on this. Thank you. हांव मोदेलामाचे उलोवंक सोदतां. हांव अंधेलो कॉलेजचो मोदेलामा लास्ट मंथ आफ्टर ऑल द जजमेंट्स ऑफ NGT तेणीन तांकां परतूनय 30 कॉटेजीस दिल्या परमिशन आनी 1 शेड विदीन 200 meters, which is violation of NGT order and also as per beach bearing capacity. They have clearly mentioned that Kandoli and Kalangut is saturated and no more temporary structure should be given within CRZ within 200 meters. So I request the authorities, especially the GCZMA, to revoke this license as soon as possible. कॉमन वॉर्ड हाऊस नंबर 293. हांव म्हाजे प्लॉट हा रस्त्यायल्यान हें करपाचो येवपाचो आनी भायर सरपाचो. तितून फेब्रुवारीन हांवें 2 तारखेर कंप्लेन दिलेलें की तो कोण तो कोस्तांत आनी ओलिवेर हे दोगूय जाणांनी ते ब्लॉक केला म्हाज्या प्लॉटान वचपाचें. इन्स्पेक्शन केलें 4 फावटी इन्स्पेक्शन केलें पंचायतीन. पूण आजून पर्यंत आज 10 म्हयने जाले आजून तो ती झाड लायला आनी ते हें केलां आजून पर्यंत काडूंक ना. म्हाजे लागीं कोर्टाची सगळीं पेपरां 94 ते मोडून ते आनी तेजी माहिती सायन आहा कोर्टाची 94 ते मोडलेले दुरीक आनी हेच दुरीक पोत्तून घातला फातरांनी आनी हो कावतो लायला. सारकी ही आमकां वाट भायल्यात. आमी पयलीं तेच वाटेन येताले आनी हॉटेलाचें बाट आहा भितर तो फेर्मीन जोरण ते सायडीच्यान माय तेजी हॉटेल आयलेले ती शिकोवंक वयताली आनी हो त्या दिसा म्हाका सांगता तुमकां ही दुसरी वाट आहा ती कितें ती हॉटेलाची तेणी मुक्ती केल्या पळय ती. आयज पासून म्हाजें कांय एक्शन घेवंक ना पंचायतीन. 4 फावटी 2 सेक्रेटरी येयले. पयलो एक येयलो तेणें इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शन करता पळय त्या दिसा तांकां आपोवंक ना थंयसर. आमकां हें धाडूंक ना तांकां थंयसर विचारूंक ना हें कोणें घातलां आनी कितें केलां पळय तें. हांव सिनियर सिटीजन म्हाजे 75 काजर जालेले आनी तेच वाटेर हांव येतालें आनी वयतालीं आनी हेच एक म्हाजे सुनेची कंप्लेन केला कोणें कोस्तांस आनी बायलेन की आमी ती साफ करता पळय तो बेश्टो फोटो काडला आनी ते चेड्यांक पुलिशेन हेतून एप्रिलान 24 तारखेर ते हें रातचें म्हाजी सून येता तिचोर आनी तें हें करता म्हण आपणाची वाल घातली हें घातलें रावतात ही रस स्टेशना खबर. पूण हें आतां रातचें तिचोर घातलें म्हणून कित्याक म्हाज्या एका बेश्टे सुनेचें कंप्लेन दिला. हांव आतां हा म्हणून म्हाका ही खबर आहा. म्हाजो 2004 गो पिड्यार जालो. तेणी तिचो घर घेतला म्हणून तेणी पांय तेच्या रातयान दुरीक बांदलेली कळ्ळें न्हू. तेणी आजून पंचायतीन 8 म्हयने 10 म्हयने जाले आजून म्हाका सिनियर सिटीजनांचं हें करूंक ना म्हाका हेल्प करूंक ना.
हे भुरगे कोण म्हाजे भुरगे जातले आं अजून पर्यंत सेक्रेटरी आनी पंचायतीन सेक्रेटरी आहात ते आं कांदोलीम पंचायत लोकां वांगडा ना अशें म्हणटा तुमी आं कांदोलीम पंचायत लोकां वांगडा ना अशें दिसता तुका ना कोणाचेच काम केलेले ना कोणाचेच काम केलेले ना आणि ते न्हू भियेतात आणि कोणाचे तेणें कंप्लेन केलेले उदक येता हें जाता न्हू तेणी बाय मारलेली ही सगळं येतात ते काही ना काय होतं सिनियर सिटीजन मग काय ते ना थँक्यू मी येयले आमची इश्यू दुसरें आमचे CCF कोणी इश्यू घेतलो घे. आयज इतले आमच्या गांवांत